पॉवर वॉज अ मेन इशू. आता हे रिस्ट्रिक्शन कित्या खातीर जाला तें दुसरी गोष्ट. ताचेरूय आमी म्हटलां पळय. आतां कितें जाता, युजली देर इज लॉट ऑफ इन प्रोसेस पावर लॉसीस ड्यू टू वेरियस रिजन्स. खंय पावर थेफ्ट आसा, हें आसा, तें आमी तांकां मातशी स्ट्रिमलायन कर म्हटलां. कित्याक तें फायनली बर्डन मागीर फायनली इंडस्ट्रीचेरूच येता. दुसरी गजाल म्हणल्यार डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क आसा पळय सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी हातूंत थंयसरूय कितें जाता, लोड वाडलो कितें जालो जाल्यार पावर कट जाल्यार थंय कितलीशीच आमकां नुकसान जाता. एक ट्रान्सफॉर्मर फेल जाले. आतां वेर्ना सारकिल्ल्या जाग्यार इतलें एक्सपान्शन जालां लास्ट फ्यू इयर्सान. मागीर मार्मागोवा आनी ह्या तालुक्यांनी बी कितलेशे प्रोजेक्ट आयल्या आनी हे पावर कितें जाता, एक्सटेन्शनाक आनी हाका परमिशन दीत वता, कॅपॅसिटी पळयना. आतां सबस्टेशन वेर्ना सबस्टेशन वॉज एक्चुअली ओनली वॉज सपोज टू बी फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. ताचेर आतां फूल मार्मागोवाचो लोड आहा. मार्मागोवाक सेपरेट सबस्टेशन ना. मार्मागोवा, माजोड्डा, सांकवाळ, इवन फातोर्डा हांगाच्यान वता. सो ते आमी सजेस्ट केलां तांकां की बाकीच्या हांकां डायरेक्ट तुमी 11 kV लायन हाडून सांकवाळ एक सबस्टेशन करा. पिलेन सारकिल्ल्या जाग्यार पळय डायरेक्ट हातूंच्यान येता ती, दॅट इज अ कोस्टल बेल्ट न्ही, सगळीं हॉटेलां बी आसा. सो तांकां सेपरेट करा. सो हे पावर डिस्ट्रिब्युशन जर नेटवर्क मातसो बरो केलो, इवन आमच्या हांगा लॉसीस खूब आसा. ओवरहेड केबल्स आसा, बारीक बारीक युनिटाक तुका अंडरग्रावंड केबलिंग कितले दिसाच्यान पेंडींग आसा. जेन्ना दिगंबर पावर मिनिस्टर आसा तेन्नाच्यान आमी आयकता अंडरग्रावंड केबलिंग वेर्ना. हें अजून जायना. सो मातशें इन्फ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रुवमेंट फॉर इंडस्ट्रियल इस्टेट ऑल्सो हे गव्हर्मेंटान मातशें पळोवपाक जाय.